गायन घेऊया A2 पेज नंबर 1 A2. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुका बंदूक नमान करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्याक एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान संपलेल्या पेद्रू जावं रोद्रिगीसाचे पासत मागतले. देवान ताका सासणाचो विसो दिवन सुर्गीचें सूख फावो करूं म्हूण ताचे खातीर मागुया. तशेंच आज आमी मागुया सगळीं आमची भावां भयणां पिडेंत आसात तांकां बरे भलायकेन सांबाळूं आनी आमच्याय कुटुंबा खातीर आमच्याय गोंय राज्या खातीर आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. ती सगळीं एक जावं जेजून हें केल्लें मागणें आमकां दर एकल्याक म्हत्वाचें. जेजू आमचे पासत प्रार्थना करीत आसा जो बापा सवें बसून आसा, जो आमचे खातीर मेलो स्वर्गा राज्यान बापाच्या उजव्याक बसलेलो आसा, तो आजून पर्यंत आमचे खातीर बापा सवे विनोती करता अशें बागेवन पावलो रोमकारांक बरोवन म्हणटा. जेजू आमचे खातीर प्रार्थना करीत आसा जाल्यार आमी दर एकल्यान भावपणान जिवंक आनी दुसरी आमच्या धर्माची भावां भयणां आसात तांच्या सांगाता बरे तरेन आमी जिवंक वावरूंक दिसपटी आमकां खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून ह्या मिसांत आमकां घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरुया. काळजांतान दूख दवरतोल्याक बोगसोणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर तूं पातक्यांक आपूंक आयलाय आपूंक आयलाय. Krista kaklut kor. Krista kaklut kor. Amche खातीर विनोती खोच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या kaklut kor. सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा तुजो पवित्र आत्मो आपल्या देण्यानी आमकां भरूं. तांच्या बोळात तुका मानता तसलें नवें मन तो आमचे भितर रचूं तुजी खुशी पाडूंक आमकां आयती करूं. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. दुसऱ्या दिसा सरदारान जुदेव लोक पावलुच्यार कसलो आरोप घालता तो सारको जाणा जावंक सोदतालो देखून पावलूक सोदूंक लायलो आनी मुखेल याज्ञिकाची आनी आख्खे महाधर्म सभेचे जमात आपयली. उपरांत पावलू हाडलो आनी ताचे मुखार उबो केलो. तांचे मोदें एक पक्ष सादुकीचो आनी दुसरो
फारिजेयाचो आसलो म्हूण जाणा जावन पावलून दर सोबेक म्हटलें, भावानो, हांव एक फारिजो आनी फारिजेवांचो पूत. मेल्लीं पुनर्जीवन जातोली म्हूण हांव बोरवोसो दवरतां देखून म्हजी आयज जोडटी जाता. अशें म्हणना फुडें फारिज्यो आनी सादुकी मोदें वाड विवाद सुरू जालो आनी सभा दोन वाट्यांनी फुटली. पुनर्जीवनपण, देवदूत आनी आत्मे आसात म्हूण सादुकी सोत मानिनात, पूण फारिज्यो तिनूय मानून घेतात. हाका लागून गोडबोड जाले आनी फारिजोआं मोदें थोडे शास्त्री उबे रावन नेटान निशेध मारूंक लागले. ह्या मनशा सवें आमकां कांयच वायट मेळ्ळो ना. ताचे कडेन एक आत्मो वो एक देवदूत उलयला जाल्यार कोण जाणा. पुजत अदिकूच वाडली आनी पावलीचें पिंजून कुडक्यान कुडके करीत म्हूण भिवन सरदारान आपल्या शिपायांक धाडले आनी पावलूक ताचे मदलो बोळान काडून कोर्टांत व्हरतात म्हूण फर्मायलें. दुसरे राती सुमयान पावलूक बिश्टी पडून म्हटलें, गोट राव, तुवें म्हजे विशीं जेरुजाल्यान साक्षी दिल्या, तशीच आतां रोमांतूय दिवंक जाय. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. सगळीं बरोबर म्हणुया. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. सोरेस्पराक तुमी सांगात, सायबा, तूंच म्हजें दोन ग्रेस्काय, तुजे शिवाय आनीक कांयच म्हाका ना. सोरेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें तुजेच आदीन राखून दवरलें. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. सोरेस्पोर म्हाका बूद दिता, देखून हांव तुका दिनवासता. रातचे पोरयान म्हजें काळीज म्हाका शिंकयता, बूट दिता. हांव सोरेस्पोराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्कायेन सूख जातोली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मोदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वासी भक्तांक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलो. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. उद्गार. Zoe sorbes morak, zoe, zoe sorbes morak, zoe, zoe, zoe sorbes morak, zoe, Zoe sorbes porak, zoe, zoe. जेजू म्हणटा, तीं सगळीं एक जावं. तूं बापा म्हजें सवें आसाय आनी हांव तुजें सवें आसा. तेच भाशेन तीं आमचें सवें एक जावं. आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलां म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. Zoe sorbes porak, zoe, zoe sorbes porak, zoe, zoe. Zoe sorbes porak, zoe, zoe sorbes porak, zoe, zoe. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. बापा, हांव मागणें करतां तें आमचेच पासत न्हय, तर आजच्या उतरा वरवीं म्हजेर विस्वास दवरतली त्याय मनशां पासत. ती सगळीं एक जावं. तूं बापा म्हजे सवें आसाय आनी हांव तुजे सवें आसा. तेच भाशेन ती आमचे सवें एक जावं.
आनी अशें तुवें म्हाका पाठयला म्हूण संवसार विस्वास धरूं. जशें आमी एक तशी ती एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या. हांव तांचे सोबे आनी तूं म्हजे सोबे अशी ती सुपूर्णायेन एक जावं. आनी तुवें म्हाका पाठयला म्हूण आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचोय मोग केलाय म्हूण संवसार ओळखून घेवं. बापा, जूय हांव आसा थंय तुवें म्हाका दिल्याय ती आसची म्हूण म्हजी खोशी. आनी अशी तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा तांणी पळोवची, कित्याक संवसार रचच्या आदीं तुवें म्हजो मोग केलोय. प्रमाणीक बापा, संवसारान तुका ओळखून घेवंक ना, पूण हांवें तुका वळखलो आनी तुवें म्हाका पाठयलो म्हूण हांणी वळखलें. हांवें तांकां तुज्या नांवाची ओळख दिल्या आनी आजून दितलो हे पोरी. तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सोबे आसतलो आनी हांवूय तांचे सोबे आसतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मगार बाबा भयणीनो, जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी बापाचो मोग आपल्या शिसांक आनी आपल्या पोरजेक दिवंक दिसपोटी तो वावुरलो. आपल्या पाटलावदारांक ताणें हो बापाचो सुपूर्णायेन मोग दिवंक ताणें आपल्या निमाणें जेवण करता आसतना जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत हें लांब प्रार्थोन ताणें केलें. आनी हें लांब प्रार्थोन किरीत भाशेन ताणें मागणें केलें. कसलें मागणें? बापा, तूं आनी हांव एक तशें ती सुपूर्णायेन एक जावं. म्हणजे आपले पाटलावदारां पासत ती सदां काल एकवटान रावची, एकवटान उरची हें लांबदीक प्रार्थोन जेजून आपल्या निमाणें जेवणा उपरांत बापाक प्रार्थोन केलें. तें आयचे शुभ वर्तमानांत आमी वाचता. जेजून सदांच आपल्या शिसांचो मोग केलो आनी शिसां पासत ताणें प्रार्थोन केलें. आमी जाणा मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा, जेन्ना शीस वादळ मोडाक सांपडले, जेन्ना ते सगळे घाबरले, भियेले, जेजू तांचे मदें उबो जालो आनी तांकां सगल्यांक आपल्या ताणें ताब्यान करूंक शांतीतायेन प्रार्थोन केलें आनी सगळें वातावरण शांत जालें. जेन्ना पेद्रून जेजूक बाबा भयणीनो नाकारलो तेन्ना जेजून अशें पेद्रूक सुस्कारलें, पेद्रू, तुका आतां गोवाची पोरी चाळणेन घालून चाळटलेत आनी तुका दुस्मान आनी सैतान आपल्या आदीन करतलो. पूण हांव प्रार्थोन करतां की जेन्ना तूं परत म्हजेशी येतलो तेन्ना म्हजे शिसांत तांचो सांबाळ कर. म्हणजे तुका अधिकार दिलाय तो तूं सांबाळ. हें प्रार्थोन जेजू आमकां लुकाच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा. आनी आज आमकां जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत हें लांबदीक प्रार्थोन जेजू आमी सुपूर्णायेन एक जावं आनी बापा सोबे आमचो मोग आसा म्हूण आमी ओळखून घेवंक हें प्रार्थोन आमचे खातीर करता. जेजून बाबा भयणीनो निमाणें जेवणार हें प्रार्थोन केलें. तें खरेंच एक लांब प्रार्थोन आसलें खरें, पूण सुपूर्णायेन जसो बापान आपलो मोग केला तसोच आमी ताच्या बापाचो मोग करचो ही ताची आशा आसली. मागीर पावलू रोमकारांक बरोवन म्हणटा, जसो जेजू आमचे खातीर मेलो आनी बापाच्या उजव्याक तो बसून आसा आनी आजून तो राजवट थंय चलयता, आमचे खातीर बापा लागीं तो विनोती करीत आसा. आमी दोन दिसाक बाबा भयणीनो अदीक आनी अदीक एकामेका सोबें भावपणान जिवंक, एकामेका सोबें मोगान जिवंक, एकामेका सोबें एकवटान जिवंक हीच जेजूची आशा. दोन दिसाक घडीक आमचे मदें जायते आमचे भेदभाव, आमचे मदें दुर्गां, आमचे मदें एकामेका सोबें विचार आमी मांडटा तेन्ना आमची मनां एक जायनात. घडीक आमचे विचार दुसरेच, आमचे घडयो आवडे दुसरेच, आमी घडये एकामेकाक जायते फावटी दुस्मानकायेक जिवंक सोदता. पूण जेजूची आशा हीच की आमी सगळीं बापा सोबे एक जावं, सुपूर्णायेन एक जावं आनी बापान आमचो मोग केला तो आमी एकामेका सोबें दाखोड करून आमी ह्या संवसारांत जिवंक. आमी जेन्ना भाव भयणीनो ही बरे तरेन दिल्ली आज्ञा पाळटले
जेसून आमकां मोग करूंक आनी सेवा करूंक उलो मारला तो आमी बरे तरेन आमच्या जिवितान वेव्हारान घालतले तेन्नाच की आमी अदीक आनी अदीक भावपणान जिवंक पावतले तेन्नाच की शांतीचें वातावरण आमकां मेळटलें तेन्नाच की आमची क्रिस्ती भावा भयणां आमी कितें करता तें समजून ह्या जेसूक आपलो धनी म्हूण मानून घेतले हें करूंक आमकां सगल्यांक आमच्या जिविताचे नवसणीची गरज तर आमकां ही कृपा मागुया उदीक देवाक मानता ते भाशेन सुपूर्णायेन आमी एक जावन आमच्या जिविताची बदलणी हाडूंक आमची मनां उदीक देवाक मानता ते भाशेन मोगान आमी जिवंक आमची काळजां आमची जिविताची चाल देवान शिकयला जेसून आमकां दिल्या ती वाट आमी चलूंक आनी हे परी बापाक मानता तसलें जिवीत जिवन सुपूर्णाय जेजू सवे ताका आमी एकवटान चिकटून रावंक ह्या मिसान दर दिसाक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया गायन घेवया C10 पेज नंबर 32 C10 Bava boini papa peto नाका रुपे नाका आपल्या कारचा सोबे भोपू जेसू तुझे काळीस मागता आख्या दिसा आखीशिणेन देवा कुशी कुरीस लेगो Mogan peko chibit solu Jesu tuje karismata Jesu magta Kushedita Soklec moje Papa Bogda Jesu magta Kushedita Soklec moje Papa Bogda मोशे बाबूने मोशेन तुमचें बलिदान सूर पदवीदा देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं सर्वेस्परा प्रसून जावन ही देणी पवित्र कोर तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदांच समोर पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातायन उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर कार्यांसो तां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जिवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिसती पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गात चडलो अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नदार उलासता सगलो संवसारान सर्गीचे सो दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवे येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडय हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसोने मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडोयली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता. नवजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुड्यान रगत सतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गोंडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां चेंपोर चरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मतान सर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बद्दल त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सुरवंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणे प्रदू नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितान सवस्के आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तांगले तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसका जी कशी परमेन तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मगन एकामेकाक शांती दिवं. देवाची शिडी संवसाराचें पाप कटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप कटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप कट्टा ती शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगला जेजू तू भोव पवित्र संस्कारान तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
sogli sorvesporaci borghi Gesù pa sobestazo tazo pa babuyamzo korat mo peka mekazo so ave kelatunzo Beliactumi, Cotatite, Corin Santa, Macapaule, Corat Mo, Peca, Pecazzo, Sosoave, Quedatum So, Beliactumi, Cotatite, Corin Santa, Macapaule, Ekutskan amcia otmia, ekuts mok amcia kalsa, ekuts ci amcia sove stav levalume, korat mo ekam ekatso, sosove kelatum so. Beliactumi, Cotatite, Corin Santa, Macapaule, Corat Mo, Eka Mekatso, Sosoave, Kelatum So, Beliactumi, Cotatite, Corin Santa, Macapaule. उभी राहूया, प्रार्थूया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, स्वर्गार गेल्ल्या पूण गोवांवड्याच्या आनी दाकासोऱ्याच्या रुपांत आमच्या खाण पिवण जाल्ल्या तुझ्या पुताक आमी घेतला. ताचे वरवीं सुर्गीचे जाणवायेन आमी बरो आनी आमकां नवो जीव आनी घोटाय मेळू अशें पवित्र आत्म्याची सगळीं देणी सुबामपणान घेवच्याक आमकां आमी आयती जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. उत्सुर्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणें सांत आंतोनी. नमान तुका नमान तुका सांत आंतोन सांत तूं वर्तोवताय तूं वतताय फूल निर्मोडांचे आनी अनोद आनी क्रिस्तांवपणाचो हांव तुका हांव तुका मानता जाणटिकायेच्या आनी देव मोगाच्या बुडव्या आनी देव मोगाच्या आनी कुशाल बरीत आनी कुशाल जाता इतल्या देण्यानी देवान तुका बोरलाय दिवून बो खालतेपण काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणे व्हडा बरवशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. हांव तुजे लागीं विनोती कोर म्हूण ह्या किरकोडा पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. तुजे लागीं मागता. मागता त्या मोगा पासून मिनींग जेजूच्या जो तुवें केलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना ह्या कोंतीक सांपडलेल्याच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जे
तुजे वरवीं मागता. पवित्र सभेच्या सोर मुखेल्यांक कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक तुका समर्पिता. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. म्हज्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक बरे भलायकीन सांबाळ. म्हजो दिसपटो ग्रास दी. म्हज्या वावराचो फोड म्हाका मेळूं. सोर पिडेस्तांक आनी कोश्टवतल्यांक तूं आसरो जा. काम नाशिल्ल्या तरणाट्यांक बरें काम आनी फुडार फावो कोर. सोर भुरग्यांक भावार्थान वाडोवंक तुजी मजत लाबय. म्हज्या पातकाची खोरी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो व्हरतो मोग म्हाका जोडून दी. आनी अशें हे जिणेंत विस्वासान सोम्याची चाकरी करून तुज्या सांगाता सासणाच्या सासणाक बापाक वाखाणू तुका बगूं आनी आशिर्वादीत करून स्वर्गा राज्यान म्हाका पावय अशें जावं. पिडेस्तां पासत मागणें आनी आशिर्वाद. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोम्याच्या नांवान आमचो आदार आनी स्वर्ग आनी संवसार रचला. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता सांत आंतोनीक सोर पिडेस्तांक आनी निर्गोतितांक सांबाळ करूंक आनी भलायकी लाबोवंक प्रार्थना करून आमकां तुवें दिलोय. ताचे मजतीन कुडीची ओतम्याची आनी मोतीचे पिडेन कोश्टवतल्या तुज्या चाकरा चाकोरणीचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी तुवें रुचिल्ल्या ओतम्याक ऊब दिवन जिवा बरीत कर. अशें आमी आमच्या कोश्टांतले नितळ जावन बेगीनूच तुजे दयेन भलायकी दवरच्याक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसूं. तुमकां राखून तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूं. तुमचे मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक. तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जोटून करूं. तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी सदां तुमकां सांबाळूं. आमेन. गायन घेऊया S6 पेज नंबर 202. S6. Rodznaratmia Dewonie, आमच्या आत्म्यात पिराडको, तुवें खालचा रोजनायती, सोरका वेले कुर्बेन बो, तिरबोळ दिनार शेकाय तूं, Dene vortiate